कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। To reach out to the authorities and tell them to please reconsider this decision, because I think there are two aspects to it. Number one is the sanctity of an educational institution and the highest temple of education, Goa University. And second is sports. I think late Shri Manohar Parrikar had a vision to have a much better sports facility. I know of this because both my daughters swim, and because of lack of infrastructure, the Kampal pool was closed. Right now, without having a 25-meter pool, they have shifted the whole swimming down to Mapsa. But they don't want to use this facility. Also, as a student of finance, I'm quite amused at the fact that government of Goa is going to earn only about 25 lakhs per month out of it, which is equal to 3 crores. I'm not sure how much of deficit Goa government is going to reduce by just 3 crores per annum. So my request to all of them would be, in order to keep the sanctity of this temple of education, the only state-funded university that Goa state has, in order to maintain the security of all the students, in order to improve on the educational quality of Goa University, and more importantly, in order to meet the vision of late Shri Manohar Parrikar, who wanted to develop Goa as one of the best sports facility, not only in terms of training but also in terms of creating athletes. I request Goa government to please take a re-look at the decision and reconsider this. I'm sure good sense will prevail. I'm sure the vision of Manohar Bhai will prevail. I'm sure Goa University's sanctity will be maintained. बरें जातले गोंयचे फुडचे पिळगे खातीर आनी आमच्या कॅम्पसाच्या सुरक्षे खातीर हांगा जी पावलां उबारतले, जशें मनोहर भाई पर्रीकारान एक स्वप्न हांगा पळयलें, श्यामाप्रसाद मुखर्जीचें नांव आशिल्लो हो स्टेडियम, जेका हें सरकारूय मानता, तो स्टेडियम जर तुमी दुसऱ्याक चलोवपाक दिता जाल्यार म्हाका दिसता हें खंय तरी एक वायट गजाल घडटा. आनी ह्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसता, म्हणजे युनिवर्सिटी जावं, शिक्षण संस्था जावं, हॉस्पिटल जावं, रोड जावं, स्टेडियम जावं, ह्यो सरकारान बऱ्या खातीर चलोवपाक, ह्यो पयशा खातीर चलोवपाचें ना, तातूंतल्यान तुमकां फायदो मेळपाचो ना. सो त्यो लोकांच्या कल्याणा खातीर आसतात, उज्वल भवितव्या खातीर आसतात. त्यो हायलायट करपाक आमी हो मिटींग हांगा घेतली. हांव सगळ्यांचे परत देव बरें करूं म्हणटा. खास करून स्टुडंट युनियनाचे जे आमचे भुरगे आयल्यात, सतेज खांडेपारकार आनी राऊत, तांकां सगळ्यांक हांचे सगळे सहकारी, गोटा गोवा युनिवर्सिटी टीचर असोसिएशनाचे सगळे मेंबर्स आणि सगळे बाकीचे आमचे फ्रेंड्स, इवन हांगसर थोडे आमचे गांवचे लोक, हांगा लागींचे गांवचे नावशी कुळकाचे लोक हांगा जमलेले आसात. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज हो प्रोटेस्ट मार्च हांगा सोंपलो इन्क्लुडींग ऑफिसर्स एज वेल एज तांचे आमची कावन्सील असतात, कोर्ट म्हणून आसा, ताजेर आमी ऑलरेडी काल रातीच आमी बेगोबेग, येस्टरडे वॉज द डेडलायन. आय हॅव सेंट अ रिजोल्युशन फॉर डिस्कशन बिकॉज आय एम अ कोर्ट मेंबर, सेनेट मेंबर. सो आमचे थोडे टीचर्स मेंबर आसा आनी वी होप इवन स्टुडंट्स आर ऑन दॅट बॉडी अँड आय थिंक दे वील ऑल्सो सपोर्ट दीस. आनी थंय जर हे डिसिजन घेतले, बिकॉज देर आर गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स ऑल्सो, इट विल बी बेटर. सो आमी जे कितें मार्ग आसा, वैधानीक मार्ग म्हणटा ते, ऑल वी आर ट्राय, because we believe in that. One question is that was the Goa University approached by the government before taking this decision?
decision. Do you have any idea about it? We don't know anything about that because we have never heard about this, that this deal was going on. As per yesterday's press conference, what Honorable CM said is this tender, it was tendered. In fact, we are also not aware of that tender, and based on that tender, for a long period it was pending, it seems, they have selected this. But we don't know what are the terms and conditions, but what only we heard is for few days it will be available for government for at concessional rate or free, and others it will be paid. And we don't know what type of events will happen. But if you go by that company, which is organized, which is taking it over, they are more into all the show business, music, shows and other Event things. management. Yes. And they can organize any type of events. And we have list of events which are organized here. We have through some sources. Many of these events are non-sports, like including wedding receptions and all have been held here. And now when it goes into private hand, these type of things will increase. That's what we fear, and this will affect the peace of the campus. श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आसा तो स्टेडियम आमची आयडेंटिटी आसा ही आमच्या कडल्यान पयस व्हरची न्हू कारण सद्या आमच्या युनिवर्सिटीन सुद्दां खुबशे अशे स्पोर्ट्स पर्सन आसात जे दीस रात मेहनत करून युनिवर्सिटीचें नांव वयर काडटात नॅशनल लेवलाक रिप्रेझेंट करतात सो हो जो आमकां एक स्टेडियम आसा हांगासल्यान आमी हांगासर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा जे आमी डेवलप आनीक करून नाल्यार आमी बेटर ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करूं शकता सो सरकारा कडेन म्हाजी इतलीच मागणी आसा की तेंच्यांनी तो डिसिजन एकदां परत विचार करचो आनी भुरग्यांच्या हिता खातीर एक बरो निर्णय घेवचो इतलेंच सांगूंक इच्छिता धन्यवाद विनय ह्या प्रोटेस्टाक टिचर्स चड दिसता स्टुडंट्स कमी दिसता तशें कितें स्टुडंट लास्ट मिनीट म्हणजे अशें आसता की भुरग्यांचे प्रॅक्टिकल्सूय चालू आहा आनी हो प्रोटेस्ट जाल्लो जो गोवा युनिवर्सिटी टिचर्स असोसिएशनान ऑर्गनायज केल्लो तितल्या भुरग्यां मेरेन पावना तरी आमचे स्टुडंट्स आसात जितल्यांक थोडे कितें आसता की आयज क्लासी थोड्यांचे बेगीन काबार जालो विकेंड म्हणून थोडे भुरगे बेगीन घरा गेले तरी आमचे जितले भुरगे आमी लास्ट मिनीट आपोवंक शकले आमच्या वांगडा सतीश सुद्दां आसा जो आमचो कॅम्पस युनियनचो प्रेसिडेंट आसा जो कावन्सील मेंबर सुद्दां आसा स्टुडंट्सांचे प्रतिसाद आसा आमकां तसो हें कांय ना की स्टुडंट्स कमी आसा तशें कांयच ना आसाच आमच्या स्पोर्ट्सच्या वाटेन तुम्ही प्रोटेस्ट ऑर्गनायज करतले स्टुडंट्सांच्या वाटेन आता टिचरांनी केला सो हे स्टुडंट्साच्या वाटेन प्रोटेस्ट येतलो प्रोटेस्ट असो ना मात आमचे इतलेच मागणी आसतली की आमची आयडेंटिटी जी आमचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम ती आमच्या कडल्यान पयस व्हरची न्हू आमी इतलेच मागणी करता की एकदां हेचेर परत विचार जावचो आनी आसा आमकां खात्री की सरकार हेचेर परत विचार करतले आनी एक भुरग्यांच्या हिता खातीर एक बरो निर्णय येतलो